गोयच्या टॅक्सीवाले आड सोशल मिडियाचेर सध्या कॅम्पेन चल्ल्या। गोयचे टॅक्सीवाले टुरिस्टांक लुटतात म्हणून कॅनडातलो NRG महेश सरदेसाय म्हणटा ताणें सोशल मिडिया पेटिशन कॅम्पेन सुरू केला। गोंयांत टॅक्सी रेटीची शिस्त लायतले जाल्यार ओला आनी उबर सारक्यो टॅक्सी एजन्सी येवंक जाय असो सूर येवंक लागला। टॅक्सीवाले म्हणटात असल्या टॅक्सी एजन्सीची गरज ना, ह्यो एजन्सीज लोकांक लुटतात। महेश सरदेसायाच्या पिटिशन कॅम्पेनाक सध्या सोशल मिडियाचेर बरोच रिस्पॉन्स येता, मात तो रावता कॅनडात। कॅनडांतल्यान तो गोंयकारांच्या नांवान कॅम्पेन चलयता। गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक सरदेसायान गुंड म्हणले म्हूण टॅक्सीवाल्यांचे संघटनेचे सणकले। गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचेर फेसबूक वॉर पेटला। पण तेणी जी भाशा वापरल्या की गोंयचो जो टॅक्सी फेलो हा ही इज गुंडा, तो ही इज थग, टॅक्सी ड्रायव्हर इज अ थग, ही भाशा कितें बरी न्हू। जर आमकां गोंयकारांकूच जर सांगतात की आमी गोंयकारांक हेल्प करता, गोंयकारांक हें करता, आनी जर गोंयकाराच्याच बद्दल तर अशें वायट उलयतात आमचे गोंयकार, जाल्यार तें बरें दिसना। तेका रिप्लाय केलें फेसबुकार आनी आमी बरी भाशा यूज करूंक ना तेका, कित्याक हेणी स्टार्ट केलें हें। तेका आमी कितें ओगीत रावतले, कोण तरी आमकां येतलो गुंडा म्हणटलो, थग म्हणटलो आनी आमी तेका कितें पांयां पडटले की वेल डन म्हणटले। तितले कितें आमी गांधीचे आमी फॉलोवर्स न्हू इतलेशे। आमचे म्हणून खंय तरी आमची स्ट्रॅटेजी आसा खंय तरी। आमी केन्ना सांगलें मिटर लायना म्हणून, आमी मिटर लावपाक तयार आहा। मिटर मेळटा खंय रे, बट मिटर लायलोच म्हणून जाता, तो मोडलो सारको करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, खंय तरी गॅरेजी जाय, खंय तरी तेचे एक सारकें करतले अशें खंय तरी तेचे खंय तरी ठाक ठिकाण जाय। खंयसर मिटर मेळटा तीच खबर ना। बरें मिटराचो फेर अजून तेंचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन जावकूच ना थारोवपाक। दीस इज नॉट अ मेट्रो सिटी जो चलयता गाडी आनी तुका भाडें मेळटलें म्हणून। हे जे आज गोंयांत ट्युरिजम फ्लॅश हा, हे टॅक्सी ड्रायव्हरांनी केलो फ्लॅश। हो जो मनीस आसा तो टॅक्सी ड्रायव्हरांक पयलो मेळटा, वो हॉटेलान जो स्टाफ हा, सब स्टाफ तांकां पयलो मेळटा। हे कोण हे बरयता फेसबूक तांकां मेळना। आनी दीस फेलो महेश कोण तरी महेश सरदेसाय, ही इज इन कॅनडा। एक कॅनडाक बसून तो थंयसर करता। दॅट्स वाय यूज वर्ड टाउट टू हिम। आनी कोण सांगता ओला आनी उबर हांगर जाय म्हणून? कोण सांगता? गोंयकार कितले यूज करता आनी ओला आनी उबर आमचे गाडयो कितले यूज करता? सगळ्यां कडेन आपापल्या घरान गाडी हा, तेणी सांगचे कोण यूज करता तेंच्यांनी। गोंयचे टॅक्सीवाले खंय लुटतात। गोंयांतूय उबेर ओला सारकेल्यो एजन्सी जायच म्हूण सरदेसायाचे पिटिशन सायन करपी टुरिस्टूच न्ही, गोंयकारूय आसात। So when we suggest, as per the petition which has been driven by Mahesh Sardesai, who is based in Mississauga in Canada, he's asking for Ola or Uber or equivalent actually. Why not have an equivalent type of an operation where the government of Goa possibly can get involved along with TTAG, along with a private operator from Goa, and create a system like Uber and Ola in Goa. And I think that is the real middle path where everyone will benefit from. So the time has come. If you see the petition, there are hundreds or maybe even thousands of wails, the correct word, wails and pain from people from across the world about what they have suffered at the hands of the taxi operators in Goa. So now there's time to change. The taxi operators have to take the lead. No one can force them to take this, but they themselves have to take the lead. ओला आणि उबर ॲक्च्युली गोंयांत येवपाक जाय, बिकॉज सध्या तरी जो एक्सपिरियन्स गोंयकारांक मेळटा टॅक्सी ऑपरेटरां कडल्यान तो खूप वायट आसा। आनी प्रत्येक जाण जेन्नाच्या हांवें स्टेटस फेसबुकाचेर घातला तेन्ना कितलेशेच कमेंट्स आयल्या, कितलेशेच शेअर जाल्या। सो प्रत्येक जाण हेच म्हणटा की जेन्ना आमी गोंयांत येता तेन्ना टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणटात ते ॲक्च्युली खूप एक्झ्युबरंट प्रायस चार्ज करता। एक तर म्हणटा तेंचे कडेन मिटर ना आनी तेंचे एक्सक्युजीस खूप आसता। सो आयजूच एक एक्सपिरियन्स म्हज्या बरोबर फ्रेंडान शेअर केलो की ते बॉम्बे गेल्ले। सो प्लेनाची तिकेट वॉज 1,500 रुपया, पण ताका हावसिंग बोर्डांतल्यान एअरपोर्टार वचपाक 1,800 रुपया बोथ द वेज चार्ज केले। सो इट इज वे मोर प्लेनाच्या तिकेटा कडल्यान सुद्धा। सो एक तर तुमकां जर उबर आनी ओला नाका जाल्यार मिटर कित्याक घालना तुमी इज द क्वेश्चन। प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी चेतन गांवस। बाणावले दर्यादेगे लागसार वासवड्यार राती उजो लागून 3 घरां आनी 1 खोप काबार, 15 लाखांचे लुकसाण म्हूण अदमास। घरातले सामान, नुस्तेमारीची जाळी, मोटर्स उज्यांत काबार। फायर ब्रिगेडीचे 8 गाड्यांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो। उजो नेमको कित्याक लागलो ते कळिल्ले ना। 2 गॅस सिलिंडर उज्यांत फुटिल्ल्यान उजो पातळ्ळो। ते भायर रेवेत फायर ब्रिगेडीचे गाडयो मोंगरिल्ल्यान उजो पालोवंक त्रास जालो। बाणावलेच्या वासवाड्यार मंगळारा राती हो भिरांकूळ उजो लागलो। उजो सामको कंट्रोला भायर पाविल्ल्यान 3 घरां आनी 1 खोप लासली। तातूंत सुमार 15 लाखांचे लुकसाण जाले। 20 लाखांची मालमत्ता साल्वार केल्या।
सायडीन म्हणटा ती उज लागलो, एक सायडीन सान कितें ती रांदताली ते सायडीन सान उज लागलो म्हणटा, दुसरी म्हणटा हे सायडीन सान उज लागलो. ओके म्हळ्यार तेणी खूंय उज लागलो म्हणजे मेन एका त्याच रुपासान उजो स्प्रेड जालो सगळ्याक आनी सगळे 3-4 ती शेड आसले ते सगळे लासून गेले आनी मेन घरां हांवें मेन तेंका ती सेव केल्ली हांवें. ओके लॉस हांव आतां काय एस्टिमेट करूंक ना म्हळ्यार अरावंड 20 lakhs म्हणून शकता हांव. रोजरील रॉड्रिगीस, मिंगेल रॉड्रिग्स आणि जॉनिता रॉड्रिग्साच्या घराक उजो लागलो. 11:40 उज पेटवला. पुढे आमगे शॉप बंद करून 11:30 गेले. बाय द टाइम 10 मिनिट्सा मध्ये उज पेटवला आणि दुसऱ्या शॉपाचे वचून येयले चोवपाक त्याला हिंग उज पेटलो हा आणि आमी ताजी ट्राय केली पालोवपाक पूण सिलिंडर ब्लास्ट जालो. एक कोरांचे आमगे आंटी गेले पयशे आहले आनी तेगे थोडे गोल्ड आहले आनी तेका ते कंप्लीटली लॉस्ट. तेका कांय एक जेवणा कांय उरलो ना इवन तेगे क्लोज कांय उरलो ना. वो तो गवर्नमेंट सर्विस करून केसो फायदा को लासो ते काबार रात्री फॅब्रिकेट येता बेगीन सेफ जातालो न्ही. एको लासतालो थिंगा ती खूब लासताली तर असो आमगे भुरग्यांनी जाय ते थिंग लांबूर असो उदो थिंग गायऱ्या होंट्याचो उदोण ती सेफ करपा पावली म्हळ्यार उद चड व्हड जालो फॅब्रिकेट येवंक ना म्हळ्यार हाफ एन आवर फॅब्रिकेट येयलो. मुगे थिंग त्या घरा आलमार आसलेली मुद्राची कांय वय आनी हिंगाचे कांय ना मुगे वया मोस्ट बी आसलोली कानान तुली मुदी बी आसलो आनी सोरपोट बी आसलोली आनी पयशे बी आसलोले. पयशे बी आमी मेलो ना कितलो हाय ते मोठी कांसां आनी देक बारके देक मोठे आनी माग लासले सगळे आलमाऱ्या रूप आनी बूक काय करपाक नुस्त्या नेट आलो तुमी नुस्त्या तो बाब मेले 8 मिनट जाले त्यांचे सगळे काडले. बाणावलेचो आदलो आमदार फायर ब्रिगेडीच्या कारभाराचेर चाळवलो. फायर ब्रिगेडी मिनींग कितें स्पीड ब्रेकर तो तूं कंट्रोल करूंक लागलो स्पीड लिमीट कितें तें चोवपा जाय न्ही. ओके स्पीड ब्रेकर आहा ते सांबाळूंक जाय ना म्हण ना बट एक स्पीड आसत न्ही. मागीर त्या ड्रायव्हराक जाल्यार आय केम विदीन 10 minutes मोलालो 10 मिनटांनी आपण हिंग पावलो मोलालो. वद्यांक तेका खबर ना पेद्रू रेस्टॉरंट म्हण सांगलें हेमी फायर ब्रिगेड आहा तो बेनावली इगोजे कडेन भोंवता कित्याक राती मागीर फायर ब्रिगेडी घेवन उदक काडून गेलो पण तेका भरतात तेंका थिंग वचून उदक भरलें कित्याक हांगा उदकूय आसा पूण हे कडेन पंप ना. सो म्हणजे गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट म्हणजे एटलिस्ट ही वस्तू आहा त्यो मेंटेनन्स लायक फायर ब्रिगेड 108 हांचे सारकें मेंटेनन्स सारकें जावंक जाय. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. सेरुला कोमुंदात बेकायदेशीर जमीन बळकावपाचे केशीत माहिती प्रसिद्धी संचालक श्रीनेत कोठावळेन पणजे जिल्लो सेशन्स कोर्टात गवाय दिली. हे केशीत साळगांवचो आदलो आमदार टुरिझम मंत्री दिलीप पर्वळेकार आरोपी म्हूण घुसपला. कोमुनिदादीची जमीन जाणकारांकूच मेळटा आनी ती बी पावणेर. ताका लागून सेरुलाची ही केस अतिक्रमण म्हूण कोठावळेन कोर्टाक सांगला. तोच केशीचो तपास अधिकारी आशिल्ल्यान ताची गवाय निर्णायक. आदलो टुरिझम मंत्री दिलीप पर्वळेकाराचे सेरुला कोमुनिदादीची जमीन बळकावपाचे केशीतले शुक्ल काश्ट सुटाना. ह्या केशीत आदलो जॉयंट सेक्रेटरी होम श्रीनेत कोठावळेन बुधवारा पणजेच्या जिल्लो आनी सेशन्स कोर्टात ताची गवाय दिली. तो म्हणटा कोमुनिदाद संहिते प्रमाण पर्वळेकारान केला ते जमिनीचे अतिक्रमण. तो सेरूल कोमुनिदादीचो जाणकारूय न्ही ताणें ती पावणेचेरूय घेवना आनी ताचे आस्थापन समाजसेवी वा शिक्षणीक संस्था ह्या अपवादांकूय बसना. कोठावळेन गवायेंत सांगला ते अशें कोमुनिदादीची जमीन ही ते कोमुनिदादीच्या जाणकारांकूच घेवंक मेळटा. काय अपवाद सोडले जाल्यार कोमुनिदाद जमीन ही फकत पावणी करूनच दिवप म्हूण कोमुनिदाद जमनीचे नेमावळीत आसा. अपवाद म्हूण शिक्षणीक वा समाजसेवी संस्थांक कोमुनिदादीची जमीन दिवपाची तरतूद आसा. आदलो टुरिझम मंत्री दिलीप पर्वळेकारान केला तो प्रकार ह्या खंयच्याच अपवादांत बसना. पर्वळेकारा आड सेरुलाची केस क्रायम ब्रांच बंद करपाक सोदताली. क्रायम ब्रांचीच्या ह्या निर्णया आड कागाळ करपी एक्टिव्हिस्ट एडव्होकेट आयरिश स्पेशल कोर्टात गेल्लो. कोर्टान ही केस बंद करपाक दिली ना. आतां 8 मयाक सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.